गोंयांत हो इश्यू प्रॉब्लम आयलो वेर सगळेच जाण डिस्टर्ब जाल्ले आहात. ओके, नॅशनलायजेशन ऑफ मायन विल नॉट बी इश्यू टायरवाल्याचो, पंक्चर काडणाऱ्याचो जावं एक हॉटेल गाड्यावाल्याचो इश्यू न्ही. आज गाड्यावाल्याक जाय इमिजिएटली मायनिंग चालू जावन तेका गाड्यार कोण लोक आयिल्ले, हॉटेलवाल्याक जाय तेच्या हॉटेलांत कोण येवन भाजी पाव खाल्लो. सो वेन डिफरंट कॉन्फ्लिक्टाचे लोक आहात तेन्ना केन्ना केन्ना तुजी जी आयडियोलॉजी आनी पॉलिसीज कडेन दवरून तुका मेन स्ट्रिमाक वचचो पडटा, सीइंग द इंट्रस्ट ऑफ ऑल द पीपल. टुडे एज अ ट्रेड युनियन वी आर सीइंग द इंट्रस्ट ऑफ द 4 lakhs ऑफ पीपल इन गोवा. बिकॉज मायनिंगाचेर काम करणारे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंटाक काम करणारे कामगार 40-50 हजार आसात, पूण इफेक्ट जाल्ले कामगार 4 लाख आहात. सो आमी आमचो हेका लागून नॅशनलायजेशन इश्यू 40 हेका लागून जावं स्टेटीचे, इनफॅक्ट इट वॉज गव्हर्मेंट शूड ऑल्सो टेक थिंक ऑन दीस पॉझिटिव्ह लायन की इतले तेंप मायनवाल्यांनी जोडून हें केलें, कोरोना पे जोडले. सो एक जो प्रोएक्टीव गव्हर्मेंट जो आसा, जे लोकांचो गव्हर्मेंट म्हणटा, तेणी हो विचार करपाक जाय की बाबा इट इज हाय टायम की आमी नॅशनलायजेशन ऑफ मायनिंगाचे बद्दल खंय तरी विचार करपाक जाय म्हणून. नाही, आतां सध्या अशें जालां की मायनिंगा बद्दल मंथन चल्लां, कंप्लीट म्हणजे ओवरऑलिंग चल्लां सगळ्याचे, मायन आसची काय नासच्यो, मायन कितल्यो आसच्यो हेचे. हो रायट टायम दिसना तुमकां किंवा नॅशनलायजेशनूय करून उडोवपाचो? ना, आय डोंट थिंक. बिकॉज अल्टिमेटली कितें आहा, तुका खंयचे इवन यू टेक एनी एक खंयचे हांव म्हणटा तूं दुयेंसां तूं खंयचेंय घे, इमिजिएटली तुका इंजेक्शन मारिनात न्ही, पयलीं तुका एक टॅबलेट दिवन पळयता वेदर इट कॅन बी कंट्रोल एंड ऑल दीस थिंग. सद्याचें सिच्युएशन अशें आसा गोंयांत की मायनिंग लिगल विथ ऑल द अदर थिंग चालू जावपाक जाय. कित्याक लोकांचो आल्लाशिरो जो आहा, आज तूं जर बाजार गेलो 7 तालुक्यांतले जाल्यार तुका कळटलें चवथ आयल्या, तूं वच आनी बाजार पळय, सुकसुकाट पडला बाजारांत. कित्याक लोकां कडेन पयसो ना, बेजिकली पयसो ना. आनी जे खेडेपाड्यांचे लोक जे आसा दे आर ऑल देअर इकॉनॉमी वॉज डिपेंड ऑन द मायनिंग. सो अशा टायमार जर तूं भलतेच इश्यू घेवन लोकां मुखार आयलो तर तुका म्हणटलो की बाबा दीस इज नॉट हें ना. एक म्हण आहा, आदी लगीन कोंड्याच्यान मग रायबाचें. आज संकट कितें आयलां आमचें, सद्या मायनिंग चालू नाशिल्ल्या कारणान अख्खे गोंयचे 7 तालुके उदास जाल्यात. कामगारां कडेन, लोकां कडेन, जनरल पब्लिका कडेन फ्रस्ट्रेशन आयलां. मायनिंग कामगार जेन्ना तूं म्हणटा, द वर्कर्स आर नॉट ओन्ली हू आर वर्किंग ऑन द मायन्स. गॅरेजींत काम करणारो कामगार न्ही, टायर पंक्चर काडणारो कामगार न्ही, हॉटेलांनी झाडू हें मारणारो, फाडो मारणारो, च्या सप्लाय कामगार न्ही. एवरीबडी इज अनएम्प्लॉयड टुडे. दे आर थ्रोन आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. हॉटेलवालो तांकां दवरतलो रिटेनरशीप. मायनीच्या कामगारांक कितें हें मेळटा, पेमेंट मेळटा. हॉटेलवालो हॉटेल बंद करतना त्या कामगारांक दवरतलो. गाड्यावालो आपले कोण समज एक पानां करता तो ताका दवरतलो. सो दीस पीपल आर विदाउट जॉब न्ही. सो तांकां पयलें काम जाय न्ही. बट डज कॉम्युनलिस्ट आयडियोलॉजी जी आसा पळय तुमकां एलाव करता ऑल दीस कायंड ऑफ थिंग्स टू टेक इन टू कन्सिडर दीस कायंड ऑफ थिंग्स? डेफिनेटली, डेफिनेटली. वॉट इज कम्युनिस्ट आयडियोलॉजी? वेलफेअर ऑफ द पीपल इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. वॉट इज सोशलिझम? बाबा सामाजीक आमच्या बरोबर जे लोक आहात, द मॅक्झिमम बेनिफीट मॅक्झिमम लोकांक कसो मेळटलो हें पळोवपाची इज द आयडियोलॉजी ऑफ द कम्युनिस्ट. आमची आयडियोलॉजी एकूच न्ही. म्हाकाच फाल्यां सेजागोवा कंपनीचे कामगार, देपे कंपनीचे, चोगले कंपनीचे कामगारां, तांकांच फाल्यां पगार 70,000 रुपया जावचो आनी बाकीचे जे 7,000, 8,000 रुपया, 5-6 हजार रुपया कामगार घेतात ते डिस्ट्रेस जावचे, ते डिस्पोजेट जावचे जॉब. इज नॉट द कम्युनिस्ट आयडियोलॉजी. While having our ideology in tag, we have to also see how best we are going to protect the other also. जे आमच्या फाटल्यान आहा तांकांय घेवन वचून तांकां प्रोटेक्ट करप, दिस आयडियोलॉजी ऑफ द कम्युनिस्ट अँड दॅट इज सोशलिझम वॉट वी बिलीव. एक असं गजाल की शाह कमिशन म्हणटा, TAC म्हणटा, CC म्हणटा की मायनिंग इल्लिगल रितीन चल्ला म्हणून. ओके, हो प्रश्न तुमकां विचारला, परत विचारता की इल्लिगल मायनिंग स्टॉप करपा खातीर तुमी यू हॅव गिवन सर्टन गायडलायन्स टू गव्हर्मेंट की बाबा लिगल मायनिंग सुरू करा, पूण लिगल म्हळ्यार कितें आनी इल्लिगल म्हळ्यार कितें तें? शाह कमिशनान CC रिपोर्टान कितें डेफिनेट डिस्क्रायब केलां वीच इज इल्लिगल मायनिंग गोईंग ऑन. खंय खंय इल्लिगल मायनिंग जाता. इज देर एनी डेटा खंय खंय हें आसा तें? रायट, एक डेटा आसा व्हेरी स्पेसिफीक. 35,000 crore worth of ore was extracted illegally outside the mining leases encroachment. So वो पैसो रिकवर करचो अशें. दॅट इज जस्ट हायपोथिकेटेड फिगर. तूं मळमा रावन शूटिंग करून एरिया डिवायड करून मल्टिप्लाय करून ताका हें करून यू कॅनॉट हॅव द फिगर. यू आय एम नॉट द हें कस्टोडियन और आय एम नॉट द हियर टू रिप्लाय फॉर मायन ओनर. खाला आसत, it is the job of the government to find out. So why your demand is not there to recover the money from mine owners and pump it back to those people who are affected right now? पयशे
34,000 करोड खाल्या काय 34 करोड खाल्या 34 लाख करोड खाला. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, द गव्हर्नमेंट who are responsible. If illegality जर झाल्या, फाल्यां जर एक चोरी झाल्या, it is the responsibility of the police to catch him. It is the responsibility of court to punish that. Yeah. Even police अधिकार ना त्या करपाचो. It is the state who should investigate it, who should make the people who are involved in that to find out and accordingly take the law process of the law. So you are not pressing for the recovery of loot, whatever loot they have mentioned. We have always said if there are illegalities in the mining, the government should take the due care. Anywhere our any leader, if Suhas Naik or myself or Christopher Fonseca, we are there in the forefront. We are on record anywhere to say कि investigation करचे नहीं म्हणून. करचे म्हणून येऊ ना. We have always I totally disagree with you. We have always said if there is illegality, it is the government who should investigate, and government is free to investigate. We are not stopped. We are not here to defend a mine owner. 34,000 कोटी जर हे केला, आम्ही गोंयचे भांगर करपा येता मरे ते पैसे रिकवर झालेले. सो मागीर तें डिमांड तुमचो पयलींपासून कित्याक ना? दॅट इंडिकेट्स की यू हॅव सम सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मायन ओनर. No, not at all. Not at all. Not at all. Why we must have soft corner with the mine owner? What are our relation with the mine owner? They are only we got the relation, employer-employee relation, which mine owner asat, they are the employer, our workers are the employees. That relation is always there. So we are not that we sit with them and we negotiate. आमकां आजपर्यंत mine ownerनी अशें काडून कांय दिल्लें ना. Workers, the trade unions have fought for their right. आमकां जर पगार जो मेळटा, we are not happy with the salary what we are getting from the mine owners. ओके. 29 ऑगस्टाक जे कन्व्हेन्शन जालें पळय ताच्या पयलीं तुमी ऑल ओव्हर गोवा भोंवून मिटिंग्स घेतल्यो आनी यू फॉर अ प्रेस कॉन्फरन्स गिव अ स्टॅटिस्टिक्स 25% ऑफ पीपल आर अफेक्टेड, सो मेनी लॅक्स पीपल आर अफेक्टेड. पूण जेन्ना आझाद मैदानाचेर आमी पळयलें तेन्ना हार्डली 8,000 लोक कित्याक आयले? पळय, आमी जेन्ना गांवांनी गेले, आमी वी हॅव बिफोर 29 ऑगस्ट फॉर ऑलमोस्ट 10-15 days we have series of meeting all over, particularly in the 7 talukas, including Ponda. आमी जेन्ना लोकांक वता, people are aware. लोकांची तूं कितें आहा तूं परिस्थिती लोकांची जर पळयतलो आसत जाल्यार you will have to go in the villages and see that. लोकां कडेन इवन समज एक 5 किलोमीटर वतलो, 10 किलोमीटर वतलो जाल्यार गाडयांक पयशे ना हे येवपाक. आतां पणजे पयर 10-15 हजार जे लोक जे आयले ते लोक बेजिकली कोण कामगार आशिल्ले तेतून, काय बार्ज ओनर आशिल्ले त्यांचे लोक आशिल्ले. 8,000 8,000 वयर येवन ना. आय डोंट एग्री विथ यू. इट इज नॉट, यू आर नॉट पुट एनी मेटल डिटेक्टर घालना. मनीस पास जालो, आझाद मैदान फुल जावपाक 10,000 लागता आनी आझाद मैदान फुल जावन. Azad Maidan was totally full. I think you are mistaken. You are not. You were there on the Azad Maidan, then you would have noticed. Maja is there because I see. I am here in this movement not today. Last 30 years, I was in Kokani agitation. I have seen Azad Maidan full. I have seen all the agitation in Goa for last 30 years, and not Bosun Sakal from the platform. And I can tell you and vouch you for that. That 29 August agitation Zala, it is one of the biggest agitation. Like what we had in the Kokani Marathi time, Kokani Prajacha Awaz. Religious institute तुमच्या कडेन ना, institutions तुमच्या कडेन ना. See, I am telling you, I am last 30 years, all the agitation गोंयांत जालें, I am involved in that. As myself, आज आमच्या बरोबर स्वर्गीय मातानी साल्दाना ना, ताजो वांगडी कॉम्रेड क्रिस्तार फोन्सेका आसा, हांव आसा. आमी जी एजिटेशनां केल्यात, we have never gone to any religious institute. We have always gone to the people. We appeal the people because ultimately we don't believe that खंयच्या देवळां वचप, खंयच्या चर्ची वचप, मॉस्कां वचप and there to appeal. ते राजकारणी लोक करतात, पण एज ए आमी सदां रस्त्या वयले लोक, we always believe that you have to go to the public. And on that we have gone to the public and लोक जे आयल्यात ते पब्लीक आयल्यात पणजे शहरात. न्ही पूण आतां तुमी जेन्ना हे 25% लोकांचो विशय म्हणटा पळय तेन्ना रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन्सांनी फुडाकार घेवना, कारण 25% लोकांनी तांचेय लोक आसतले, पर्टिक्युलर मे बी कॅथलिक्स आसतले, हिंदू आसतले, मुस्लिम्स आसतले, तांणी फुडें येवन सांगूना की बाबा आमकां हे सपोर्ट करता. आमी तो प्रयत्न करूना ह्या खातीर की आमकां खंयच्याच बाबतींत ह्या मुवमेंटाक रिलिजियस पॉलिटिकल कलर दिवपाचो नाशिल्लो की फाल्यां आमी इगर्जींक गेले, आमी खंयच्या देवळां गेले, हांगा गेले आनी थंय तो कलर आमकां दिवपा नाशिल्लो. दॅट इज फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, तुवें ऑब्जर्व केलां की ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दे वर कंपेल्ड टू कम देर बिकॉज दे हॅव रियलायज टुडे the first, let me tell you, first time, this is in the history of Goa,
पयल्या फावटी गोंयचे सगळे सत्तेवयले राजकीय पक्ष एका माचयेर आयल्या. कोंकणी वेळार मराठी वेळार येवना, नायलोना वेळारूय येवना किंवा बाकीच्या खंयच्याच एज्युटेशनाक येवना. सो गोंयांत एक इतिहास जाला ज्या टायमार सगळे राजकारणी जे आसात. म्हाका सांग आज गोंयचो आर्थीक कणो जो आसा, वॉट आर द इंडस्ट्री इन गोवा? यू आर आस्किंग मी टुडे अबाउट देर आर ओनली 2 इंडस्ट्रीज पोटेंशियली ज्यो सरकाराक उत्पन्न दिता. एक इज द टुरिजम इंडस्ट्री, सेकंड इज द मायनिंग इंडस्ट्री. आनी आउट ऑफ दॅट मायनिंग इज अ सस्टेनेबल एंड ड्युरेबल इंडस्ट्री, कित्याक तिजी शाश्वत आसपाक शकता. फाल्यां मातशी जर गडबड जाली जाल्यार ट्युरिस्ट गोंयांत येवपाचें बंद जावपाक शकता. मायनिंगांच्यान वॉट इज द लँड ऑक्युपायड इन द मायनिंग इंडस्ट्री? डू यू नो? You just said 3%. वॉट इज द 1/3 इकॉनॉमी जी आमची जी आसा. अरे आज मायनिंगांतल्यान जवळ जवळ 2000 करोड रुपया सरकाराक मेळटा. आज सरकारा कडेन पयसो ना. म्हणून ते आयले सगळे. अशें जबाबदारी आसा न्ही प्रत्येकाची. बरें, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टायम. Yeah. एक लास्ट क्वेश्चन. जेन्ना आतां मायन्स परत सुरू जातल्यो, ओके, एज अ लेबर युनियन लिडर, तुमचें एक्सपेक्टेशन कितें? मायन ओनरांनी कितें करचें, सरकारान कितें करचें? मायन सुरू जाल्यो अशें प्रिज्यूम करता की 3 म्हयन्यांनी मायन सुरू जातल्यो. फर्स्ट थिंग दॅट यू एक्सपेक्ट देम टू डू. आतां जें जालां तें परत जावपाक जायना गोंयांत. सो त्या खातीर सरकाराची जबाबदारी की लिगल ज्यो आसात प्रोटेक्टींग द एनवायरमेंट ऑल्सो गोंयांत. एनवायरमेंटाचें डिग्रेडेशन जावपाक जाय, पूण एनवायरमेंट म्हणून गोंयचो सत्यानाशूय जावपाक जायना. सो यू हॅव टू सी वॉट मार्जीन यू कॅन गिव फॉर द एनवायरमेंट. तें प्रोटेक्शन जावपाक जाय. मायन ओनर जे मायन ओनराचेर बंधन जाय ते घालपाचें सरकाराची जबाबदारी. अशें न्ही की गोंयांत कितें आसा तें काडलें ऑल द 365/24/7 आनी तें घेवन सगळें गेलें. तें जावपाक जायना. देर वील बी सायंटिफीक, सस्टेनेबल, ड्युरेबल मायनिंग इन द गोवा. लेबर पॉयंट ऑफ व्यू पळय, आज पासून जगांतल्या खंयच्याच कामगाराक घरा कडेन बसून कांयच मेळुना. एज अ फार अ लेबर पॉयंट ऑफ व्यू आर कन्सर्न, we have to fight, we have to be on the road, and unless you are on the road, laborers are not going to get anything. So we know our job that even फाल्यां मायनिंग चालू जालें म्हणून आमकां सांगवात म्हणून मायन ओनर कांय दिवचे ना. आमकां झगडपाक जाय आनी तें आमी सदांच करचेच पडटलें. झगडत रावतले. जेन्ना आमी न्हिदतले, झगडी सोडटले तेन्ना कामगारांची सत्यानाश जातलो आनी सगळें हें जातलें. मायन ओनर ना सरकार आपल्या जाय तेंच करतले. सो वी हॅव टू बी वॉचडॉग. ओके, हे आशिल्ले राजू मंगेशकर. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे जरी मायनी सुरू जाल्यो तरी पुणून तांचे स्ट्रगल चालूच उरतले. लेबर युनियन लिडर म्हणून स्ट्रगल चालू उरतले. कामगारांच्या हक्का खातीर लढो चालू उरतले. राजू मंगेशकर हांची एक खासियत आसा की तांणी एनवायरमेंटल लढे लढिल्ले आसा. मातानी साल्ढाणा सारक्या ज्येश्ठ लिडरा वांगडा खानो लावन तांणी लढे लढिल्ले आसा. ते म्हणटा ह्या फावटी मायनिंग आणि इकॉनॉमी हे दोनूय गजाली लक्षात दवरून हो लढो चल्ला. सेकंडली नॅशनलायझेशन ऑफ मायन्स हो जो डिमांड आसा तो चालूच उरतलो. पूण सध्या वेलफेअर ऑफ ओवरऑल सोसायटी म्हणून तांणी सध्या लिटल कॉम्प्रोमायज केला आनी ताका लागून ते गोवा मायनिंग पिपल्स फ्रंटान तो डिमांड घातिल्लो ना. आनी जेन्ना परत मायन सुरू जातले तेन्ना कॉन्ट्रॅक्च्युअल वर्कर्स कोणूच आसपाक जायना, सगळे रेग्युलर आसपाक जाय म्हणून तांचो आनी एक लढो परत सुरू जातलो. देव बरें करूं राजू बाबा आमकां. देव बरें करूं. You are watching Counterpoint, your own interview series that you see on your own channel Prudent every Monday at 7:30 and 9:30 p.m. Keep watching Prudent.